नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीन गोंयांतले उमेदवार केले जाहीर। उत्तर गोंयांतल्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस वेंचणूक रिंगणात। आयज भारतीय जनता पार्टीचो स्थापणूक दीस। पुराय देशभर भाजपा वावुरप्यांनी पक्षाचो बावटो उबारून मनयलो हो दीस। काँग्रेसीन स्वताच्या फायद्याचेच राजकारण केला जाल्यार भाजपा देशाच्या उदरगती खातीर वावुरता। भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक। आप फुडारी मनीष सिसोदिया हांची न्यायालयीन कादय 19 एप्रिल मेरेन वाडयल्या। दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात अटकेत ते आसात। आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू मदीं जातलो खेळ। आता खबरो विस्तारान। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन उमेदवारांची आनीक एक वळेरी जारी केल्या। ह्या वळेरेंत गोवा, मध्य प्रदेश आणि दादरा आणि नगर हवेली ह्या सुवातांचो आस्पाव आसा। मध्य प्रदेशांतल्या ग्वालियर सुवाते खातीर प्रवीण पाठक, मोरेनांतल्यान सत्यपाल सिंग सिकारवार, जाल्यार खंडवा सुवाते खातीर नरेंद्र पटेल वेंचणूक लढयतात। गोंया खातीर उत्तर गोंयांतल्यान रमाकांत खलप, दक्षिण गोंया खातीर विरियातो फर्नांडीस वेंचणूक रिंगणात आसात, जाल्यार दादरा आणि नगर हवेली सुवाते खातीर अजित रामजीबाई वेंचणूक लढयतात। गोंयांतलो दोनूय लोकसभा सुवातो काँग्रेस जिखतली असो विश्वास काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी उक्तायलो। आयज पणजेंतल्या काँग्रेस मुख्यालयात काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांकां फुलातुरो भेटोवन येवकार दिलो। आदली मंत्री एलिना साल्ढाना हांणी आपल्या समर्थकां सयत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलो। म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयची जनता, पुराय गोंयच्या लोकांचे विचार आणि गोंय लोकांचो आवाज पार्लमेंटान मुखार हाडपाक, लोकांच्यो अडचणी, जे गोंयचे प्रश्न आसात, गोंयचे मुद्दे आसात, हे पार्लमेंटान आमचे दोनूय कॅन्डिडेट जिखून येतकीच, खासदार जातकीच हे मांडटले ही हांव आशा बाळगिता। ॲडव्होकेट रमाकांत खलप फाटली 50 वर्सां राजकीय क्षेत्रात वावुरतात। 1996 वर्सा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तिकेटीचेर ते उत्तर गोंयांतल्यान वेचून लोकसभेत गेल्ले। ते 1996 ते 1998 मजगती केंद्रात कायदो मंत्री, माहिती आणि तंत्रगिन्यान आणि उदका स्रोत मंत्री आशिल्ले। कायदो मंत्री आसतना तांणी आर्बिट्रेशन ॲक्ट हाडिल्लो, तशेंच सिव्हिल प्रोसिजर कोड आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडात दुरुस्त्यांचो मसुदो तांणी तयार केल्लो। तांणी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर केले। ते 6 फावटी आमदार म्हणून गोंय विधानसभेत वेचून आयल्यात। ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ले, तशेंच गोंय विधानसभेत ते विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले। ते गोंय कायदो आयोगाचे अध्यक्ष आशिल्ले। गोंय राज्याच्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून तांणी काम केला। मराठी आणि इंग्लिशेत तांणी 4 पुस्तकां बरयल्यात। ते व्यवसायान वकील, अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे वांगडी आणि सध्या गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे म्हणयारे आसात। काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हे निवृत्त नौदळ अधिकारी। 1991 वर्सा ते भारतीय नौदळात रुजू जाल्ले। कारगिल झुजात ऑपरेशन विजयाक नौदळाच्या पंगडात ते आशिल्ले। तांकां विजय स्टार आणि विजय पदक अशी 2 पदकां मेळ्ळ्यात। तांणी मेकॅनिकल इंजिनियराची पदवी घेतल्या। सप्लाय चेन मॅनेजमेंटात तांणी MBA केला। कॉन्ट्रॅक्ट मॅनेजमेंट सर्टिफिकेशनाचो अभ्यासक्रम तांणी केला। 2016 वर्सा ब्लॅक बेल्ट 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन तांणी मेळयला।
उत्तर गोंयांतल्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या। आपल्याक उत्तर गोंयांतल्यान उमेदवारी जाहीर केल्ल्यान आपल्याक खोशी जाल्या आणि आपूण काँग्रेस पक्षाचे तशेंच जनतेचे आभार मानता अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी म्हळां। आपूण लोकसभेक गोंयच्या जनतेचे प्रस्न खरपणान मांडटलो अशें तांणी सांगलें। आमच्या पक्षाचे जे धोरण आसा ते आमचे हायकमांड जे आसा सोनिया गांधी पर्यंत जे नेतृत्व आसा त्या सगळ्याचे आभार मानता आणि गोंयच्या जनतेचे आभार मानता। कारण गोव्यातल्या जनतेन गेली 50 वर्षां म्हणजे राजकीय कारकिर्दीची यंदा 50 वर्षां पूर्ण जाली। फेब्रुवारी 1974 आम्ही पहिले फॉर्म भरलो उमेदवारीचो आमदारकीचो आणि नंतरची सगळी वाटचाल इतिहास तुमकां सगळ्यांक यंदा 2024 या 2024 50 वर्षां पूर्ण झाली राजकीय जीवनाची म्हणजे 50 वर्षां पूर्ण झाली आणि ह्या वेळार ह्या 50 वर्षां पूर्ण जात असताना ती एक भेट म्हाका एक तोहफा अशा स्वरूपात म्हाका ही उमेदवारी मेळ्ळा आणि म्हणून हांव पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची मनपूर्वक आभार मानता। काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी आपल्याक तेंको दिल्ल्या खातीर पक्षाच्या फुडाऱ्यांचे उपकार मानले। दक्षिण गोंयची सुवात जिखचे खातीर सगळे यत्न करतलो अशें तांणी सांगलें। तांणी दक्षिण गोंयचे भाजपा आणि RGP उमेदवारांक ह्या राजकीय झुजात येवकार दिला। राज्याचे म्हत्वाचे मुद्दे आपूण मुखार हाडटलो अशें तांणी म्हळां। आय एम हायली इंडेटेड टू द काँग्रेस हाय कमांड आणि सगळे काँग्रेसचे जे लिडर आसा फ्रंटल ऑर्गनायझेशन मेंबर वेल विशर्स सपोर्टर्स सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक म्हाका दिसता तांची भावना तांचे जो डिमांड आशिल्लो तो हाय कमांडान आयकलो आनी एज अलायन्स इंडिया अलायन्स तांणी मानून घेवन आयज सावथ गोवाची म्हाका टिकेट दिल्या। पण हांव एकूच सांगूंक सोदतां ही टिकेट इज नॉट फॉर कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस। ही टिकेट एक गोंयकाराक जो लास्ट 10-12 वर्सां जाली लढाई करता ह्या सरकाराचेर जो लोकांचेर अत्याचार जाल्लो आसा ह्या लोकांक टिकेट दिल्या हायकमांडान। भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार हो नरेंद्र मोदी हांच्या फाटल्या 10 वर्सांच्या कामाचेर आणि विकसित भारताच्या सपनाचेर आदारून आसा। विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांचेर आदारून भाजपाचो प्रचार ना अशें भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी सांगला। काँग्रेसीचेर टिका करपाक भाजपाची गरजूच ना, तांचे स्वताचे फुडारी तांचेर टिका करतात अशें वेर्णेकार हांणी म्हळां। आमचे कॅम्पेन हे ऑपोजिशनाचो कॅन्डिडेट कोण आसा ताजेर ठरना। आमचे कॅम्पेन इज ऑन मोदीजीचे 10 वर्साचे काम, भारतीय जनता पार्टीचो जो आशिल्लो कमिटेड काडर आसा ताजें काम आणि दुसरे आमचे विकसित भारताचे स्वप्न। त्यामुळे कॅन्डिडेट इज ॲक्च्युली म्हणजे हांव म्हणटा इररिलेवंट इन दीस केस। भारतीय जनता पार्टी हे प्रत्येक वोटरा पर्यंत वतलें हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate Convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Kabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia.
विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। काँग्रेसीचो वेंचणूक प्रचार जयपुरात आयज सावन सुरू जाता। काँग्रेस पक्षाची फुडारी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जयपुरात आसात। ह्या वेंचणूक रॅलीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लेगीत वांटेकार जाल्यात। जर जनता हे फावट काँग्रेसीक संद दिता जाल्यार घोषणापत्रांत नमूद केल्ल्या 5 आश्वासनां वांगडाच हेर 25 आश्वासनां काँग्रेस पुराय करतलो अशें उतर काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी हे वेळार उलयतना दिले। अगर हमारी सरकार आई, जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। काँग्रेसीच्या पुराय पंगडाच्या सहकार्यान घोषणापत्रांत आशिल्ली 5 आश्वासनां पुराय करतले अशी गवाय काँग्रेस मुखेली सोनिया गांधी हांणी दिली। देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। काँग्रेसीचे घोषणापत्र हे संघर्षाचो आवाज आसा अशें काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी हांणी हे वेळार सांगले। का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। वेंचणूक प्रचाराचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर हांगा एका भौशीक सभेक संबोधित केले। भाजपा राजकारणाचेर न्हय तर राष्ट्रीय धोरणाचेर काम करता अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले। फाटल्या 10 वर्सांत देशांत जाल्ल्या उदरगती विशीं ते उलयले। प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार काँग्रेसी सयत इंडी युतीचेर टिका केली। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। काँग्रेसीच्या घोषणापत्रात देशाच्यो अपेक्षा, सपना आणि हिताचो आस्पाव ना असो थोमणोय प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार मारलो। वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशा उपरांत राजस्थानातल्या अजमेरात भौशीक सभेत उलोवप केले।
अजमेरात भाजपा वतीन भागीरथ चौधरी वेंचणूक रिंगणात आसात. मजगती अजमेर उपरांत प्रधानमंत्री परतून एक फावट उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबाद हांगा एका रोड शोत वांटेकार जातात. भाजपा आयज आपलो स्थापणूक दीस मनयता. ते निमतान भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी दिल्लीतल्या कार्यालयात पक्षाचो बावटो उबारलो. वांगडाच दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या फुटवाचेर फुलां ओंपली. हे वेळार सुवातेर भाजपाचे कार्यकर्ता हाजीर आशिल्ले. आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है. उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है. उण्या वेळात व्हडा संख्येन देशवासी भाजपा कडेन जोडिल्ले आसात. भाजपान लोकांचे मन आणि विश्वास जिखला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भाजपा स्थापणूक दिसा निमतान उलयतना सांगले. ये हमारा विश्वास है, ये हमारी रगों में है, ये हमारे सपनों में है, ये हमारे संकल्प में है. राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है. देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता. भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं. इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमसी के लिए ऊपर रखा है. काँग्रेस पार्टीन फक्त आपल्या फायद्याचेच राजकारण केला जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि कार्यकर्ते निस्वार्थीपणान देशाच्या उदरगतीच्या हेतान काम करतात असे भारतीय जनता पार्टीचे उत्तर गोयचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. मयत जाल्ल्या एका प्रचार सभेत ते उलयताले. हे वेळार मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, भाजप फुडारी सुलक्षणा सावंत, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, शंकर चोडणकार हाजीर आशिल्ले. श्रीपाद नायक हांणी काल मये मतदारसंघात प्रचार केलो. विकास करताना सुद्धा भारतीय जनता पार्टीन जे कितें मोठें काम केलें ते मोठें काम म्हणजे इतलेंच की समाजा खातीर, देशा खातीर निस्वार्थीपणे त्याग करपी, समाजा खातीर, लोकां खातीर हांव कितें म्हाका कळलो हे सामाजीक जावणी धरून त्या देशान म्हाका सगळें काही दिलां. ही आमची मातृभूमी आसा, ही आमकां सगळें काही दिलां आनी ह्या तुमचें हांवें तिचे कितें करून फेडूंक जाय ह्या विचारान, ह्या संस्कारांनी भारीक अशें आपूण कोट्यावधी कार्यकर्त्यांची टीम उभी करपाक, प्रस्थापित करपाक आनी ती समाजाच्या कामाक लागपाक भारतीय जनता पक्ष यशस्वी ठरला ही सगळ्यांत मोठी गोष्ट आसा. हे बसके वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उलोवप केलें. जे कार्य भाऊन आपल्या कारकिर्दीत केल्लें आसा, जे समाज कार्य केल्लें आसा, जे राजकीय हेतून जेन्ना तेंच्यांनी जे काम केल्लें आसा, पंच सदस्य, सरपंच, मागीर आमदार आणि खासदार ही पदां जेन्ना भुशयली भाऊन केन्नाच मोठेपणां बाळगली ना. सर्वसामान्यांतलो सामान्य व्यक्ती म्हणून तेंच्यांनी जनते कडेन तेंचे संबंध आसा. आज त्याच नजरेन जनता तेंचे कडेन पळयता आनी आयज हो प्रतिसाद जो इतलो मेळटा, गोंया पासून ते दिल्ली पर्यंत तेंची नामना आसा आनी ही नामना जोडपाक लागून त्यांचो स्वभाव, त्यांचे चरित्र, त्यांच्यानी निष्कलंकित असे केलेले काम या आधाराचेरून त्यांची निवड पुन्हा पुन्हा या लोकसभेत जाता. खबरापत्रात घेऊया आणिक एक लहानसोच विसव. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी
ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जान छो ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नॅशनल पर। 20वा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडे। भारतीय फिजिक्स शिक्षक संघटनेच्या गोय प्रादेशिक मंडळाचे 22वे वर्सुकी संमेलन फाल्यां जातले। फाल्यां सकाळी 9:30 ते 5 मजगती पीएसच्या RSN महाविद्यालयात हे संमेलन जातले। या संमेलनात महत्वाच्या विषयाचेर उलोवपां जातली, तशेंच उत्कृष्ट विद्यार्थी आणि निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान करतले। संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर PK अहलुवालिया हांणी या परिशदेची माहिती दिली। Education policy also where there is some kind of a jiggling which is to be done. If that happens, I hope those concerns can be addressed. In fact, it's great to see one thing, and that is how IAPT actually is getting stronger and stronger. Consistently, for the last 25 years, except for those pandemic years, RC Goa has been conducting this convention regularly. It's not a small achievement. This is the reflection of the consistency of the people who are manning IAPT Goa Regional Council. आम आदमी पक्षाचे फुडारी आणि दिल्लीचे आदले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हांची न्यायालयीन कादय दिल्लीतल्या न्यायालयान 19 एप्रिल मेरेन वाडयल्या। दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्या संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ते अटकेत आसात। त्यांची न्यायालयीन कादय सोंपल्या उपरांत तांकां आयज न्यायालया मुखार हजर केल्ले। या प्रकरणातलो सह आरोपी आप फुडारी संजय सिंग आयज न्यायालयात या प्रकरणात हजर रावलो। सर्वोच्च न्यायालयान संजय सिंग हांकां हालींच जामीन मंजूर केल्लो। राष्ट्रीय तपास यंत्रणेत अस्तंत बंगालातल्या भूपाटीनगर स्फोट प्रकरणात 2 मुखेल कारस्थान रचप्यांक अटक केल्या। बलाई चरण मेहती आणि मनोबात्रा जना अशी अटक केल्ल्यांची नावां आसात। डिसेंबर 2022 वर्सा जाल्ल्या या स्फोटात 3 जाणांक मरण आयिल्लें। अस्तंत बंगालातल्या उदेंत मेदिनीपूर जिल्ह्यात या दुबावितांक अटक करपाक गेल्ले कडेन जमावान NIA पथकाचेर हल्लो केलो। पथकातल्या एकट्या वांगड्याक किरकोळ दुखापत जाली जाल्यार NIA वाहनांचे लुकसाण केले। अटकेची प्रक्रिया पुराय करपाक NIA पथक पुलीस स्टेशनाचेर वताले तेन्ना जमावान तांकां आडोवपाचो यत्न केलो। NIAन या प्रकरणात थळाव्या पुलीस स्थानकाचेर कागाळ नोंद केल्या। छत्तीसगडाच्या बिजापुरात सुरक्षा दळ आणि नक्सलवादी हांचे मदीं जाल्ल्या फारपेटात 3 नक्सलवाद्यांक मरण आयले। ग्रेहाउंड आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या संयुक्त नक्सल विरोधी कारवायेत घडणूक थळावेल्यान एक LMG आणि एक AK-47 सहित हेर हत्यारां जप्त केल्यात।
लोकसभा वेंचणुके खातीर मतदारांमदी जागृताय करपाक आनी मतदारांचो सहभाग वाडोवपाक गोयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी कोंकण रेल्वे आनी साउथ वेस्टर्न रेल्वे अधिकाऱ्यां वांगडा आल्तीन हांगा बसका घेतली। राज्यात 100% मतदान जावचे हे खातीर मतदानाचे महत्व सांगपी म्हायती मतदारां मेरेन पावोवपा खातीर वेगवेगळे मार्ग आपणोवपा विशीं भासाभास जाली। रेल्वे स्थानकार रेल्वे आनी हेर रेल्वे सुविधांचेर मतदार संबंधी माहिती दिवपी पोस्टरां आनी बॅनरां लावची असो आग्रह रमेश वर्मा हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यांक केलो। तशेंच रेल्वे स्थानकांचेर मतदानाक उर्बा दिवपी घोशणा करच्यो, चित्रफिती दाखोवच्यो अशें वर्मा हांणी रेल्वे अधिकाऱ्यां कडेन मागले। अयोध्येत रामनवम उत्सवाची तयारी चालू आसा। भाविकांनी रामनवमी दिसा आपल्या आपल्या सुवातेचेर पूजा करची असो उलो राम मंदिर निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हांणी मारला। भाविक रामनवमी खातीर व्हडा प्रमाणात अयोध्येत आयल्यात। पुलीस आनी प्रशासनाचेर खूब ताण येतलो अशें तांणी सांगले। रामनवमी के बारे में भी कल ट्रस्ट ने काफ़ी चर्चा की। संभवतः हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया होगा और यह अपील की जा रही है सभी से कि यथासंभव रामनवमी में अपने स्थानों पर भी पूजा अर्चना की व्यवस्था रखें और समय पाकर के आगे दर्शन के लिए अयोध्या धाम पधारें, क्योंकि एक अप्रत्याशित अगर यहाँ पर आ जाएंगे दर्शक श्रद्धालु तो ये स्वाभाविक है कि व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा भार आएगा। भारताच्या अनुपमा उपाध्याय हिने कझाकिस्तान इंटरनॅशनल चॅलेंजर बॅडमिंटन सर्त जिखल्या। निमाण्या खेळात अनुपमान भारतीय खेळगडे इशाराणी बारुआ हिचेर 21-15 आणि 21-16 अशा फरकान जैत मेळोवन सर्तीचेर वस्तादपण मेळयले। फक्त 41 मिनिटांत हो खेळ सोंपलो। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल्स चॅलेंजर्स बेंगळुरू मदीं खेळ जातलो। आयज सांजे 7:30 वरांचेर जयपुरांतल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमार हो खेळ जातलो। मजगतीं काल जाल्ल्या खेळात सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान चेन्नई सुपर किंग्स पंगडाचेर 6 गड्यांनी जैत जोडले। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.4 सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीन गोंयांतले उमेदवार केले जाहीर। उत्तर गोंयांतल्यान ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि दक्षिण गोंयांतल्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस वेंचणूक रिंगणांत। आयज भारतीय जनता पार्टीचो स्थापणूक दीस। पुराय देशभर भाजपा वावुरप्यांनी पक्षाचो बावटो उबारून मनयलो हो दीस। काँग्रेसीन स्वताच्या फायद्याचेच राजकारण केला जाल्यार भाजपा देशाच्या उदरगती खातीर वावुरता। भाजपा उमेदवार श्रीपाद नाईक। आप फुडारी मनीष सिसोदिया हांची न्यायालयीन कादय 19 एप्रिल मेरेन वाडयल्या। दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात अटकेत ते आसात। आणि IPL क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू मदीं जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। तो मेरेन नमस्कार।